नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. पेट्रोलाचेर अबकारी कर 13 रुपया वयल्यान उणें करून लिटरा फाटल्यान 3 रुपया केल्यात, जाल्यार डिझेलाचेर अबकारी कर 10 रुपया वयल्यान 0 रुपया केला. इराण, अमेरिका आनी इस्रायल युद्ध सुरू आसून आयज 28 दीस जाल्यात. ह्या फाटभुंयेर मोदी सरकारान कांय म्हत्वाचे निर्णय घेतल्यात आनी तातूंतलोच हो एक म्हत्वाचो निर्णय. प्रधानमंत्र्यांच्या ह्या निर्णयाक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी येवकार दिला. ह्या निर्णयाक लागून लोकांक थाकाय मेळटली अशें तांणी सांगलें. संवसारीक स्थिती पळयत जाल्यार दुसऱ्या देशांनी पेट्रोल आनी डिझेलाचे दर वाडयल्यात, पूण जनकेंद्रीत शासन आनी संवेदनशीलताय आशिल्ल्या मोदी सरकारान मात भौसाच्या हिताचो विचार करून निर्णय घेतला. ते खातीर तांकां परबी अशें केंद्रीय गृहमंत्री शाह हांणी आपल्या सामाजीक संकेतथळार संदेश दिला. मजगतीं गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी बी मोदी सरकाराच्या ह्या निर्णयाक येवकार दिला. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज कला अकादमीत चालू आशिल्ल्या न्याय संहितेचेर आधारीत प्रदर्शनाक भेट दिली. 1 जुलय 2024 सावन न्याय संहिता चौकटीत चाली लायल्या उपरांत भारतांतल्या परिवर्तनकारी फौजदारी न्याय सुदारणांचेर आधारीत हे प्रदर्शन भरला. हातूंत पुलीस नियंत्रण कक्ष, पुलीस स्टेशन, हॉस्पिटल, न्यायालयीन विज्ञान प्रयोगशाळा अशा वेगवेगळ्या विशयांचेर आधारीत स्टॉल्स उबारल्यात. ह्या प्रदर्शनात ई-साक्ष, CCTNS, ई-फॉरेन्सिक, ई-समन्स, आभासी प्रणाली वरवीं सुनावणी अशा डिजिटल साधनां विशीं बरीच माहिती मेळोवपाक खासा विभाग उबारल्यात. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उलयतना आर्विल्ल्यो सुविधा आशिल्ली खासा फॉरेन्सिक लॅब वेर्णा हांगा बेगीनूच सुरवात करतले अशी घोशणा केली. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय न्याय अधिनियम, ये तीनों जो नए कानून जो किए हैं, उस कानून के ऊपर एग्जीबिशन लगाया था और एग्जीबिशन इज ओपन फॉर द पब्लिक एंड स्टूडेंट. कल से इस इनॉग्रेशन हुआ. कल से ढेर सारे लोग स्टूडेंट यहाँ के जहाँ जा रहे हैं, तो एक्चुअली उनको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सही एग्जीबिशन है. और जिस तरह से हमारे पुलिस डिपार्टमेंट डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, सीज फ्रॉम द पुलिस to the crime scene, to the ambulance to the hospital, then to the prosecution to the court, forensic lab prosecution and then to the court. इस सही एग्जीबिशन में ईच एंड एवरी एक्सीडेंट किस तरह से होता है वो उन्होंने एक्सप्लेन किया है. तो लोगों को भी पता चलता है कि एक्चुअली एक आधा इंसिडेंट होने के बाद किस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट वर्क कर रहे हैं. अंतनाद सीओ मोन्सेरात हांच्या फुडारपणाखाला भाजपा पॅनलान पणजे महानगरपालिका वेंचणुकेत जैत सोडले. 27-8-3 अशा भोवमतान महानगरपालिकेत आपले वर्चस्व आशिल्ल्या मोन्सेरात पॅनलाच्या रोहित मोन्सेरात हाणें महापौर पदा खातीर, जाल्यार वसंत आगशीकर हाणें उपमहापौर पदा खातीर आपले नामांकन भरले. दोगांयच्या नांवांची उपचारीक घोशणा बेगीनूच जावपाची अपेक्षा आसा. आपले महापौर पदा खातीर नामांकन भरला, पूण आपलो कार्यकाळ फकत कांय काळा खातीर आसतलो अशें पणजेचे आदले महापौर आनी हालींच जाल्ले वेंचणुकेत परत एक फावट जैतिवंत जाल्ले नगरसेवक रोहित मोन्सेरात हांणी खबराकारांकडे उलयतना सांगले. येता ती विधानसभा वेंचणूक आपूण लढटलो अशी घोशणा रोहित मोन्सेरात हांणी महापौर पदा खातीर नामांकन भरतना केली. First of all, I'd like to say thank you to the people of Panjim for expressing their faith in us. We're extremely grateful for the opportunity that they've given us to serve them once again. And yeah, thank you for everything. See, like I said, I will be here only for a short amount of time. I'll be standing for the assembly elections, like Minister said. I would just like to tell the people, when we were campaigning, I had given my commitment to a lot of people from Panjim. I would just like to tell people that those commitments will all be honoured. Just because I might head for assembly election does not mean that we have forgotten you all. Whatever we have promised you will be delivered, and we have already started doing our work. And I have about 50 things that I need to deliver in the next 6 months, or that I'm at least hoping to start in स्वीप ह्या कार्यावळी अंतर्गत मतदारांक मतदानाची व्यवस्थित माहिती दिवन तांकां मतदानाविशीं जागृताय घडोवन हाडपा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालया वतीन एक खासा कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. ह्या वेळार दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी एग्नाक्लिटस
जिल्लोधिकारी कार्यालयातले हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. ह्या वेळार सगळ्यांनी रॅली काढून फोंडेच्या मतदारां मदीं जागृताय घडोवन हाडली. खंयचोय अधिकार आमकां मेळूं ना मेळूं पूण आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान आमकां मत मारपाचो अधिकार दिल्लो आसा आनी तो अधिकार आमी वगडावचो न्ही ती जबाबदारी आसा. सो तेन्ना सगळ्या समस्त गोंयकारांनी ज्या ज्या दिसा आमच्या गोंयांत इलेक्शन्स जातात तेन्ना भायर सरून आपलें मत मारूंकूच जाय. आनी तुमी हांगा जितले हांगा PLO आसात फक्त SIR आनी हे एक्टिविटीज आमचे चालूच असतात तेन्ना तांकां तेवूय बी सांगपाक जाय की तांचें मत कितलें बहुमोलादी. सो सगळ्यांनी भायर सरचे आणि आपले मत मारचे. All of you know we are having our elections on April 9th and we have completed the nomination process. Now we have just 12 days to go for the polling. Now I request all the voters of Ponda AC to come forward and cast their vote. We are making this election accessible, eco-friendly and convenient for all of you. Now we have made arrangement of home voting facility for all the voters who are above 85 years of age and also for differently abled people. Similarly, in polling stations we are making arrangements so that like in summers you will not have to come and wait in long queues. We are trying to put air conditions or coolers there so that like you will not feel the heat of the day. Now you all know elections are the cornerstone of a democracy and voting is a powerful expression of our choice and voice. So I request all of you to come forward and cast your vote on April 9th. फोंडेचे काँग्रेस फुडारी सांतान दायस हांणी आम आदमी पक्षात प्रवेश केलो. फाटलीं 10 वर्सां काँग्रेस पक्षाचे मुखेल कार्यकर्ते आशिल्ले सांतान दायस हांच्या आम आदमी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी भव्य स्वागत केले. डायस हांणी आपली धूव ॲडव्होकेट जेनिफर डायस हाच्या सयत आम आदमी पक्षात प्रवेश केला. ह्या वेळार उलयतना आम आदमी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष वाल्मिकी नायक हांणी ह्या वेळार उलयतना काँग्रेस आनी भाजपा हे दोगूय एकूच पंगड आशिल्ल्याचे सांगून तांचे बद्दल आपले विचार मांडले. Candidates of these parties, so-called opposing parties, have both been in power for the last 4 years. फाटली 4 वर्सां भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेट जो आसा तो सुद्धा सत्तेन आसा आनी काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट नवो पक्षाचो मेंबर आसून तो सुद्धा सत्तेन आसा. सो आज हे मुद्द्याचे उलोवंकूच शकना. तांचो तुम्ही मॅनिफेस्टो पळयल्यार दे कॅन नायदर टॉक अबाउट द पास्ट नॉर कॅन दे टॉक अबाउट द फ्युचर. आज हो फक्त तांणी हो खेळ रचयला फोंडेकाराची दिशाभूल करपाक की 8 म्हयने कशे तरी सत्ता आमच्या हातान उरची म्हणून. दॅट इज द ओनली रिझन फॉर बोथ दीज कॅन्डिडेट्स कॉन्टेस्टिंग दीस पासपोर्ट. फक्त आम आदमी पार्टी आज हांगा तुमचे समोर उबे रावन आमी इश्यूज वयर काडल्या. खुबशे इश्यूज ऑलरेडी सॉल्व जाले ज्या तरेन आमी हे काडले आसा आनी त्या भायर आमी सगळ्या फोंडेकारांक एक गॅरंटी दिल्या की जे जे इशू फाटले कितलीशींच वर्सां रिझॉल्व जाले ना ते आमी 8 म्हयन्यान करून दाखयतले. पोकेवाडा मोर्चे हांगा मोर्चे पंचायतन कला संस्थे वतीन मोर्चेंतल्या 10वी आनी 12वी परीक्षेत घसघशीत येस मेळिल्ल्या विद्यार्थ्यांचो तशेंच थळाव्या कलाकारांचो भोवमान सुवाळो आयोजीत केल्लो. ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हणून आदले आमदार आनी बालभवनाचे अध्यक्ष दयानंद सोपटे हजर आशिल्ले. तांच्या सयत मोर्जे पंचायतीचे सरपंच विलास मोर्जे, उपसरपंच सुप्रिया पोके, हेर पंच वांगडी हजर आशिल्ले. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी गोंय खेळा वाठारांत आपल्या भरीव कामगिरीत आंतरराष्ट्रीय मळार नामना मेळयिल्ल्या 2 तरणाट्या किक बॉक्सिंगपटू एरिका डी सिक्वेरा आनी जिओवाना डी सिक्वेरा हांकां अर्थीक मजतीचें आश्वासन दिलें. ही दोगूय खेळगडी येता ते तामिळनाडू दौऱ्या खातीर नेटान तयारी करतात. 26 ते 29 मार्च मेरेन खेलो इंडिया बायला नॅशनल लिगात वांटेकार जावपा खातीर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी तांकां परबीं भेटयल्या. फकत अर्थीक मजतूच न्हय जाल्यार गोंय सरकार ह्या खेळगड्यांच्या बऱ्या फुडारा खातीर पुराय सहकार्य करतले अशें आश्वासन तांणी दिलें. आनी इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.